परिसरान आमी देवले आणि 2 पावल आमी सकल या आपटेश्वर पेडाकडे आमी आयले त्या वेळाचेर एक पॉझिटिव्ह वायब्स आज निर्माण जाता आसतना पळयलेले आसात. आनी म्हणूनच जे कांचनबाईन काही गोष्टी जे सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो ते तंतोतंत्यो हांव एंडोर्स करता. कारण मनशाक एकठांय जर येतलो आणि प्रांजळ मत आपण व्यक्त करतलो त्या वेळाचेर खंय तरी एक वास्तू जाय पडटा, खंय तरी एक जागो जाय पडटा ज्या जाग्याचेर आमी निवांत क्षण जे आसात किंवा एक टेन्शन फ्री थॉट्स आमी मनात हाडपाक शकतात. आणि म्हणूनच ह्या आपटेश्वर पेडाचें काम आमी आज हातीन घेतिल्लें आशिल्लें. पयलें आमचें इल्लेशें काम आशिल्लें पूण जशें जशें आमकां दिसलें तशें तशेंच आमी तें मुखार वाडयलें. त्या बद्दल जनीन ह्या कामा खातीर आमकां सहकार्य केल्लो आसात. खास करून आमचे प्रयाणबाब दामस्कर देवस्थानाचे अध्यक्ष तेंच्यांनी सातत्यान फॉलोअप करून आज हें काम पूर्ण करपा खातीर मदत केल्ली आसात. हांव चड कांय उलयनासतना इतलेंच म्हणटलो की गुढीपाडव्याची आमची संकल्पना, आमचो संकल्प आणि तुमच्या मनान असणारे प्रत्येक विचार जो आसा तो पॉझिटिव्ह म्हणजे उदरगतीच्या किंवा तुमच्या मनासारको जावं इतलेंच हांव सांगता. आणि एक गोष्ट ह्या केरी खातीर केन्नाच हांवें ना म्हणलें ना. परत एकदां हांव सगळ्यांक सांगता की केरी ग्रामपंचायत ही म्हजी हृदयांतली ग्रामपंचायत. ज्या वेळाचेर 2012 हांव स्वतंत्र म्हणून उबो रावलो ह्या केरी पंचायतीन आमकां भरभरून मोग दिल्लो आशिल्लो. सुरवात जर खंयच्यान जर जाली जाल्यार खास करून म्हज्या केरी पंचायतीच्यान जाल्ली आशिल्लो आणि नंतरच तेजो वारें जें आसा तें वेगळ्या वेगळ्या भागांनी वेगळ्या वेगळ्या पंचायतींनी पाविल्लें आशिल्लें. आणि म्हणूनच मूलभूत सुविधा जर खंयच्या पंचायतीक नाशिल्ल्यो त्यो आमी निर्माण केल्ल्यो आसात. अशक्य अशा काही गोष्टी निर्माण केल्ल्यो आसात त्यो ह्याच म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या केरी पंचायतीन. ह्या केरी पंचायतीन सुद्धा सुंदर मोठो एक प्रकल्प सुद्धा हाडपाचो म्हजो प्रयत्न आसा जो खेळामळाचेर आसा. जवळजवळ 36,000 जमीन आमी आज मुखार हाडटात. आणि म्हजो जो केरी ग्रामपंचायतीचो जो ग्राउंड जो आसा तो वट्ट आमी 11 कोटी रुपये खर्च करून आज तेजी मोठी आमी ताका जळार दिवपाचो प्रयत्न करतात. येणाऱ्या 15-20 दिवसां भितर हें टेंडरूय फ्लोट जातलें आणि ते आमी काम करतले. म्हाका खबर आसात की केरीचे ग्रामस्थ हे खूब सुज्ञ आसात, विचारवंत आसात आणि प्रत्येकाची मागणी जी आसा ती आमी मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करतात. हांव इतलेंच मागतलो ज्या केरी ग्रामपंचायतीक आमी जसो जो कोण आयिल्लो आसात तो काम आमी लोकां खातीर करतात. म्हज्या वैयक्तीक फायद्या खातीर न्ही किंवा म्हज्या पंच सदस्याच्या फायद्या खातीर न्ही पण सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आणि दुसरी गोष्ट ज्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसात ताजो नकारार्थी प्रसार न करता सकारात्मक प्रसार करचो अशेंच हांव मागतां. कारण म्हाका ते म्हज्या केरींतल्या प्रत्येक भगिनींतल्या दोळ्यांतल्यान येताले आश्रूंची म्हाका आठवण जाता ज्या वेळाचेर हांव 2012 प्रत्येकाच्या घरात दाराक भोंवतालो. एकूच गोष्ट म्हाका केरीचे सगळ्यो ग्रामस्थांनी खास करून म्हज्यो भगिनी सांगताले, बाबा आमकां कांयच नाका, फक्त एक उदकाचो थेंबो आमकां प्रत्येक दिसा येवचो. आणि त्या दिसा हांवें शपथ घेतिल्ली आशिल्ली आणि ज्या दिसा हांवें त्याच बुदखाम पठाराचेर शपथ घेतिल्ली आशिल्ली हांव जर निवडून आयलो त्या निवडून येवन 1 वर्सा भितर हांव उदक हाडून दितलो. आणि 1 वर्साक 4 दीस आसचे पयलू आमी ह्या केरीच्या वाठाराक उदक दिल्लें आसा. हे म्हज्या आयुश्यांतलें एक निर्णायक अशें पावल आशिल्लें. पण त्या गोष्टी खातीर जनीन खास करून आमी कोमल दादीचे आमी खूब उपकारी आसाय बीन आणि मुखार सुद्धा कोमल दादीचे जमनी भितर आमचे विविध प्रकल्प येवपाक जाय. एक सकारात्मक दृष्टिकोन आमी दवरलेलो आसात. पण एकूच गोष्ट सांगता, जें तें केलां हें तुमी इतलेंच मानचें. आमी तुमचे सेवे खातीर सदां तत्पर आसतले. म्हजे कार्यालय तत्पर आसतले, म्हजे पंच सदस्य तत्पर आसतले. काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो उलोवन सोडप आसता आणि त्याच माध्यमांतल्यान आमी आज प्रयत्न केल्लो आसात. आमी सगळ्यांक घेवन मुखार वचून आमी प्रसार आणि विकास करीत आसात
असोच तरेचो विकासाक तुम्ही मुखार सुद्दां आमकां तेंको दिवचो अशें मागता. आशिर्वादूय तुम्ही दिवचे अशें मागता. आणि आजच्या गुढीपाडव्याच्यो परत एकदा शुभेच्छा व्यक्त करून हांव म्हजे 2 शब्द आटोपते घेता. सगळ्यांक देव बरें करूं. आता सायंटिफीक हातूंतल्यान पळयत जाल्यार आमी कितें म्हणटले की वडाच्या झाडाक आसा न्ही ते ऑक्सिजन रिलीज करता. त्याच प्रमाणे म्हणजे हांवें हें वाचलां हें सांगता म्हणजे म्हाका कितें हांवें हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना म्हणजे वाचलां ताच्या वयल्यान सांगता की वडाच्या झाडाचे जर आजूबाजूक आसत जाल्यार आमचे बॉडींतलें इन्सुलीन वाडटा. हाज्या खातीर आमची शुगर कंट्रोलान रावंक शकता. त्याच प्रमाणे हे वडाचे झाड जर आसत जाल्यार म्हणटा की ते बॅड कोलेस्ट्रॉल आसा तेय बी कमी करता. कित्याक आतां आमकां खबर आसा आरोग्याच्या हातून आमचे कोलेस्ट्रॉल म्हणटा ते सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा कोलेस्ट्रॉलाचो. तर तेजोय त्या झाडा म्हणजे झाड आजूबाजूक आसत जाल्यार उपयोग जाता. आणि त्याच प्रमाणे बायोडायवर्सिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयत जाल्यार वडाचें झाड असलें म्हणटकच कशें आसा त्या वडाच्या झाडाचेर मागीर जेन्ना तें व्हडलें जाता तेन्ना आतां सद्या ल्हान आसा तें ताच्या सायडीक व्हडलें झाड आसा तें आमी कापपाचें आसा म्हणजे फाटल्या दिसांनी कापपाचें आशिल्लें. आतां फुडें तें कापून उडयतकच मागीर ते वडाच्या झाडाक बरी जागा मेळटली. आनी तें जेन्ना वडाचें झाड व्हडलें जातलें तातूंत वेगळे वेगळे पक्षी येतले. आणि त्या पक्ष्यांचे आवाजाचेर एक हें आसा की आमच्या न्ही मनशांच्या हातून ब्रेनान एक हें आसता डोपामीन नांवाचें एक हें आसता स्त्राव आसता. तो न्ही बऱ्या तरेन रिलीज जावंक जाय न्ही जाल्यार अशा तरेचें म्युजीक म्हणजे नॅचरल म्हणजे एक झऱ्याचो आवाज किंवा पक्ष्यांचो आवाज असो आयकतकच ते बऱ्या तरेन कार्य करता. आनी तातूंत आतां आमी पळयता की खुबश्या जाणांक कितें अशें म्हणजे कितें कितें रोग जातात ते ताच्या पासून कमी जातात. आणि अशे तेजे उपयोग आसात. आणि दुसरें म्हणटकच वडाच्या झाडाचें आध्यात्मीक हें म्हणटकच कशें आसा आमी बायलां खबर आसा वडाचें झाड म्हणजे आमचो सारको जिवाळ्याचो विशय. कित्याक आमी ताजे वयल्यान म्हणजे तें आनी सांगपाची गरज ना वडाचें म्हत्व कितें तें बायलांक किंवा बाकीच्यांक. आणि अशा तरेन जे सरान आमकां म्हणजे इतको म्हणजे हें केल्लें आसा की हांगचें ब्युटिफिकेशन करून हें वाड्याचें सुद्दां म्हणजे सौंदर्यकरण कशें जाल्लें आसा. थंय आतां वडाचें झाड जातलें थंय तें बरे तरेन थंय आमी निवळ करून मागीर थंय आनी बरें दिसतलें. तर अशा तरेचें विकासाचें काम गोविंद गावडे सर करत आसा. आनी खुबशीं म्हाज्या वार्डान तरी खुबशीं कामां जाल्लीं आसा. खूब म्हणजे उदरगतीची कामां म्हणटा ती सगळीं जाल्लीं आसा. कोणी आमचे कडेन आयले तर हांवें तर सगळ्यांक व्हरून सगळीं कामां चड करून घेतिल्लीं आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.